कॉमस्कोर नुसार आता isakal.com आहे देशातील नंबर 1 ची मराठी न्यूज वेबसाईट। प्रत्येक अपडेटसाठी isakal.com ला नक्की भेट द्या। सध्या आमोणेच्या पुलाचे रसा ह्या पुलावयल्यान आयज सकाळी एक बायलेन उडी मारिल्ल्याचो दुबाव आशिल्लो। ताचे उपरांत पुलीस आनी दिवचलच्या उजो पालोवपी दळाच्या जवानांनी सोद मोहीम हातात घेतिल्ली। मेळिल्ले म्हायती प्रमाण ही जे बायलेन पुलावयल्यान मांडवी न्हंयेत उडी मारिल्ली ती बायल मेळिल्ली आसा। तिची डेड बॉडी आमोणे आनी पिळगांव हाचे मदीं न्हंयेत मेळिल्ली आसा अशें कळटा। हे उडी मारून न्हंयेत उडी मारपी जी बायल कोण तें अजून स्पश्ट जावंक ना। तिची वळख पटूंक ना। तिची वळख पटोवपाचें काम सध्या पुलीस करीत आसात। सध्या ही डेड बॉडी पुलिशेन ताब्यात घेवन पोस्टमॉर्टमा खातीर बांबोळेच्या GMCत धाडिल्ल्याची म्हायती मेळ्ळ्या। ही बायल खंयची आनी तिणें कित्याक लागून पुला वयल्यान मांडवी न्हंयेत उडी दिली तें अजून स्पश्ट जावंक ना। हाची फुडली अपडेट आमी तुमकां दितले। गोमंतक TV खातीर हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत।